श्रावण महिनो म्हळ्यार पाचवो 4 शालू नेसून आयिल्लो म्हयनो आणि ह्याच सैमान दटिल्ल्या पवित्र अशा महिन्यात विंगड विंगड सणांची वळेरी लागता। हातूंतलोच एक सण म्हळ्यार कृष्णाच्या जल्माचो सुवाळो जन्माष्टम। पुराय संवसारभर गोकुळाष्टम व्हडा भक्तिभावान आणि उमेदीन मनयतात। गोंयांतूय हो सुवाळो देवळांनीच न्हय तर घराघरांनी व्हडा दबाज्यान मनयतात। असोच एक उमेदीचो उत्सव दर वर्सा राजेश तरकारांचे राजटी प्रेसिडेन्सीत जाता। कुटुंबीक, आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यावळींचो मेळ घालपी हो उत्सव आणि हेच ह्या उत्सवाचे एक वेगळे अशे खाशेलपण। राजदीप बिल्डर्साचे धनी राजेश तरकार हे एक खर कृष्ण भक्त। ते आणि तांचो इष्ट परिवार ह्या उत्सवाची व्हडा उमेदीन वाट पळयतात। तशेंच ह्या सुवाळ्याक वांटेकार जावपी हजारांनी लोक हो सुवाळो आपल्या घरांतलो सुवाळो आशिल्ले वरी लोटोन येतात। गोकुळाष्टमी दिसा दनपारां कृष्ण पुजा जाता। राजदीप रेसिडेन्सीच्या कृष्ण मंदिराचे गर्भकुडीत राजेश बाब कृष्णाची पूजा आणि हेर विधी करतात। देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, मातृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, आचार्येभ्यो नमः। नमस्करोमि। प्रारंभकालेषु शुभं भवन्तु प्रारंभकाले शुभमुहूर्तो अस्तु। नेत्रोदकं स्पर्शः आचमनीयाः। ओम श्री हरि केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। आता बाळकृष्णाची मूर्ती नवी वस्त्रां घालून भांगरा फुलांनी नटून पाळण्यात विराजमान जावपाक सज्ज। फुलांनी सजिल्ले ते पाळणे पळोवन दरेक भक्ताचे मन उमेदीन भरता। कृष्ण जन्माची सगळी तयारी पुराय जाल्या। राजेश तरकार हांची घरकान्न दीपा तरकार आणि समेस्त परिवार कृष्ण जन्माचे सगळ्यो विधी पुराय करतात। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रावणी अष्टमी बाळ जन्मला, श्रावणी अष्टमी बाळ जन्मला, श्री कृष्ण जन्मला कंसाचा
आणि ह्या सुवाळ्याचो प्रत्यक्षात जो कोण अनुभव घेतात तांकां त्या दिसा राजदी प्रेसिडेन्सी वृंदावनूच जाल्ले बरी भास जाले बगर रावना. हाचे उपरांत घुमट आरती. घुमट आरतींतल्यान सगळ्यां मदीं नवो जोश निर्माण जालो. अंदू साई दामोदर आरती मंडळान आपल्या आरत्यांच्या तालार हांगा हजर आशिल्ल्या सगळ्यांक मंत्रमुग्ध करून उडयली. घुमट आरती उपरांत देवदर्शन आणि प्रसादा खातीर लोकांच्यो रांको लागल्यो. ही आता निकतीच सुरवात आनी मातश्यान बरीच गर्दी पळोवपाक मेळटली. एके वटेन दर्शनाची आनी प्रसादाची कार्यावळ जाल्यार दुसरे वटेन लोक संतूर वादनाचो आस्वाद घेतात. बाळकृष्णाक फुलां अर्पण करप, पाळणे हालप जाता. ह्या सगळ्यांत भुरगीं जावं जाणटी भक्तिभावान वांटेकार जातात. दनपार उमेदीन हुपली. दनपाचे च्यायेची रूच घेतली. आता सांजवेच्या सुवाळ्याची आतुरताय लागली. आता वेळ लोकांची गर्दी आनीक वाडपाची. राजदीप बिल्डर्स दर वर्सा हजारां वयर लोकांक गोकुळाष्टमीचे आपोवणे धाडटा. लोकूय हो आपल्या घराचो सुवाळो आशिल्ले भशेन राजेश आनी दीपाक परबी भेटोवपाक राजदीप रेसिडेन्सीक भेट दितात.
राजदीप आनी ताजे राजेश तारकार तांकां सगळ्यांक हाजी कृष्ण जन्माष्टमीची पदवी दिता हांव. म्हाका दर वर्सा आमकां आपयता तो आनी बरे तरेन तांचे सगळे प्रिपेरेशन बीन आसता. आय वूड लायक टू थँक हिम फॉर इन्वायटींग मी एवरी इयर आनी ऑल्सो माय बेस्ट विशीज राजदीप आनी ताजे टीम राजेश तारकार आनी राजदीप आनी टीम तांकां सगळ्यांक हांव म्हजे बेस्ट विशीज दिता. हांव अरुण घाणेकर, राजदीपाचो फॅमिली मेंबर. की तेजे एक हें आसा, डायलॉग म्हणू शकता आमी, लायफ इज ब्युटिफूल म्हणटा तो. पूण खरोखरच तो म्हणटा त्या प्रमाणे आमी पळयलें जाल्यार खरोखरच जिवन हें सुंदर आसा अशें म्हाका दिसता. आनी सगळ्यांनी जिवनाक जे वायट गोश्टी घडल्या ते सोडून राजेश बाब सांगता तशें तर जिवन जगपाक प्रयत्न करत जाल्यार खरोखरच जिवन हें सुंदर आसा. सगळ्यांनी जिवनाचो आनंद लुटचो. लायक बनारस देर इज डिफरंट, कृष्णाचे मथुरा दुसऱ्या, देवळांनी दुसरे तरेन जाता. जे खंय आतां म्हणटा थंय देवाची पुजा जावन जावन ताका देवाक एक तरेचो पावर आयिल्लो आसता आनी कांय लोक घरांनी मनयता वर्सान वर्सां करता. पण राजेश बाबाचे घर इतले डिफरन्स आसा की कणा कणान एक हांगा स्पिरिच्युअलिटी येता आनी कोणें करून घेवप आनी स्वता करप. हातून राजेश बाबा अशें दिसता की एक आपुलकी अशी राजेश बाबाच्या घरा आयिल्ल्यार म्हाका तरी दिसते पडटा. अत्यंत प्रमुख सण जावन आसा. जी भगवद्गीता आमी पाळटा, आयकता आनी तेज्या प्रमाणे वागता, त्या भगवद्गीतेचो कर्ता करवता तो श्री कृष्ण, ताचो जन्म ह्या अष्टमीक ह्या जाला, म्हणजे गोकुळ अष्टमी हाका म्हणटात. आनी हो गोकुळ अष्टम गोंयांत तरी म्हाका एक वेगळ्या अर्थान आमचे राजदीप बिल्डर्स म्हणजे राजेश बाब ज्या पद्दतीन साजरो करता ते खरेंच तोखणाय करपाची गजाल आसा. कित्याक काय म्हटल्यार हांव गेली 4-5 वर्सां नियमीतपणे येता तेज्या प्रोग्रामाक. प्रत्येक वर्सा तेजे एक वेगळो कितें तरी अरेंजमेंट आसता. हय, हांव रायट फ्रॉम द बिगिनींग तेजे सोहळ्याक येता आसतना म्हाका आपयता. कित्याक राजेश म्हजो पयलीं पसून फ्रेंड आनी फ्रेंड आसल्यार आमचें एक बरें नातें आशिल्लें दोगां भितर, म्हाजें आनी तेजें. आनी तो पयलीं मेन म्हणल्यार एक मोठो आर्टिस्ट, म्युजिका बद्दल ताका खूब ज्ञान आहा आनी पयलीं पसून कृष्णाचो भक्त तो, भगवद्गीतेचो प्रचारक तो व्हडलो. आनी तेजें ज्ञान भगवद्गीते भितर अतकें आसा, असंख्य ज्ञान तें तकलेन भरलेलें आहा. आनी त्या कल्पनेतून तेणें हांगा पयलीं देवूळ बांदलेलें, वयर देवूळ बांदलां. तो जाल्यार आज भारतांतल्या खंयच्याय कलाकाराक हाडून करूं शकता प्रोग्राम. पूण तेणें एक ध्यान दवरलां आनी म्हाका तें खूब तें आवडलां. गोंयच्या उमेदीव कलाकारांकूच तो काडटा वेंचून आनी तांकांच तो स्नान दिता, म्हणजे वाजोवपाक बिजोवपाक लायता. कित्याक तेजो हेतू एकूच की गोंयच्या कलाकारांनी वयर सरचें. ताका कापाता तो इंडियेच्या कोणाकूय हाडूंक शकता आनी करूं शकता असो तुजी कापाता. आनी वेवस्थीत तो त्या भुरग्यांक तेजे टॅलंट सर्च करून तांकां हाडटा आनी एवरी इयर प्रोग्राम करपाक तांकां वाव दिता.
हे म्हाका तेजें खूब आवडटा, मना पासून आवडटा. आणि वार्षिक प्रमाणे जसो हांव हांगा राजदीप बिल्डर राजेश तारकार बाब जो हांगा कृष्ण अष्टम मनयता ते आज भगवान कृष्णाचें दर्शन हांव घेवपाक हांगा आयिल्लो आनी हांगा येवन सारकें मन प्रसन्न जाता. पायण्यान आमकां फुलां अर्पीत करपाक मेळटा, तशेंच कृष्णाच्यान लागच्यान दर्शन घेवपाक मेळटा. ही म्हाका दिसता राजेश बाब तारकार जी हांगा लोकांक सगळ्या लोकांक ओपन दवरला हें दर्शन घेवपाक, सगळ्यांक एक कृष्णाचें दर्शन घेवपाचो लाभ मेळटा आनी म्हाका दिसता बरे उत्साहान आनंदान हो सण हांगा साजरो जाता. नमस्कार, सगळ्यांक गोकुळ अष्टमीच्या हार्दिक शुभेच्छा. गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. कृष्ण होत माझा गुरु, भगवद्गीता हीच माझी गुरु. त्यामुळे ह्या ज्ञानाचो प्रकाश 5 वर्सां पयलीं सुरू जाल्लो, आतांय तितलोच आसा आनी येणाऱ्या मनुष्य जीवन पर्यंत आसा तोपर्यंत हो ज्ञानाचो प्रकाशाचो आसतलो. राजदीप बिल्डर्स हाजे कडेन ही गोकुळाष्टम हांव बिल्डर जावच्या पयलींची आसा. 2009 ह्या वर्सांच्यान SBI लायफान हांव काम करतालो तेन्नाच्यान आमी 4 फ्रेंड मेळून करताले. म्हजी सगळीं सोयऱ्यां सुद्दां येनासलीं, 4च फ्रेंड मेळून करताले. मागीर म्हजे फ्रेंड सोयऱ्या अशें जालें 40-50 लोक. मागीर इल्लें इल्लें वेगळें रूप, लोकांचो प्रतिसाद हें पळोवन आजच्या डेटीन आतां पर्यंत 700-800 लोक येवन गेले. रातचे 11 जाता म्हणसर 1500 लोक येवन वतलो. आनी ह्या गोकुळाष्टमीचे प्रोग्रामान इतलें वायब्रेशन, इतले पॉझिटिविटी की अशें की चार्जींग भरपूर जाता, म्हणजे वर्सभर हेजी एनर्जी उरता आनी केन्ना दुसरें वर्स येता तें कळना. आनी एवरी इयर आतां आमचे स्टाफगण इतले जाल्या, म्हणजे एवरी इयर आतां सेट आमचे स्टाफ लायतात तेय सामके आतुरतेन वाट पळयता गोकुळाष्टमी येतली, आमी वांगडा काम करतले. प्रत्येक डिपार्टमेंट, आमचे फॅब्रिकेशन डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, कार्पेंटरी डिपार्टमेंट, इंजिनियरींग डिपार्टमेंट, प्रत्येक एक डिपार्टमेंट आपापली जबाबदारी घेता. आतां इंजिनियर डिपार्टमेंट पार्किंग करता, फॅब्रिकेशन डिपार्टमेंट फॅब्रिकेशनाचें काम करता, कार्पेंटरी डेकोरेशन करता. अशें मेळून आतां ह्या वर्सा तेंच्यांनी मॉलच केला. लोक म्हाका खूब कॉंग्रेच्युलेट करता किंवा एप्रिसिएट करता, पूण राजदीप स्टाफांक चड करचें अशें म्हाका दिसता. ह्या अशा प्रोग्रामांनी आतां लायव्ह युट्यूबाचेरूय चलता, खुबश्या लोकांक अध्यात्मा कडेन वळपाक लागता आनी अशे प्रोग्राम जाल्या नंतर आमकांय अध्यात्मा कडेन आमची पर्संटेज वाडटा. डे टू डे आमी जें करतात तातूंत आनीक पर्संटेज वाडटा. त्यामुळे सबंद गोंयभर हें पावचें, गोंयभर वायब्रेशन पावचें म्हणून आमी तो युट्यूबारूय लायव्ह दाखयता, प्रुडंटूय दाखयता. गोंयभर हेजो प्रकाश ज्ञानाचो पावचो, स्पिरिच्युअल प्रकाश पावचो अशी कळकळीचे मनान एक देवा कडेन विनंती किंवा प्रार्थना आराधना. वर्षान वर्ष प्रुडंट येता आनी हें कवर करता म्हणून प्रुडंट मिडियाचे हांव आभारी आसा. आनी प्रुडंटाक लागून ही गोकुळाष्टम गोंयभर पावली. हांव पयलीं एक्चुली लायव्ह आमच्या युट्यूबाचेर बी आसनाशिल्ली, पूण खुबशे लोक, म्हजे सावड्ड्या प्रोजेक्ट आसा, काणकोण प्रोजेक्ट आसा, पेडण्या प्रोजेक्ट आसा, खुबशे लोक म्हणटाले तुमची गोकुळाष्टम आमी पळयता. आनी हांव सरप्रायज जातालो तुमी खंय पळयता. मागीर कळ्ळें की ते प्रुडंटाचेर पळयताले. प्रुडंटा मेळून ही गोकुळाष्टम गोंयभर पावली आनी असो तेजो प्रकाश आसचो, असो सगळ्यांचो गोंयचो आशिर्वाद राजदीप टिमीचेर आसतो, राजदीप ग्रुपाचेर आसचो. तशेंच म्हजे फ्रेंड सर्कल तेय हातूंत इनवॉल्व आसा. हांव एकटोय सगळें कळपाक शकना, ही तयारी करपाक शकना, इतल्या लोकांक एंटरटेन करूंक शकचोच ना. त्या म्हजे फ्रेंड्सूय आसा, शिराज, सागर, संदीप, हे मेळून भरपूर काम करता, संज्योती सगळीं काम करता. आनी त्यामुळे हे सगळें घडून येता आनी कृष्णाचीच कृपा. आनी जो पर्यंत म्हजे कडेन शक्ती आसा, जो पर्यंत प्राण आसा बडीन, हांव प्रयास चालूच आसतलो. एवरी इयर कितें तरी नवीन हाडप, प्रोग्राम नवीन कितें एडिशन हाडप होच प्रयास आसतलो. फुडल्या वर्सा स्टाफांनी खूब सपनां रंगयल्या, अशा पद्दतीन डेकोरेशन, तशा पद्दतीन डेकोरेशनाचेर खूब तेंच्यांनी आपले आयडियाज आतांच सुरू केले. फुडल्या गोकुळाष्टमीची तयारी आतांच ह्या प्रोग्रामाक पळोवन चालू जाता. सो फुडल्या वर्सा चुकूं नाकात, एवरी इयर चुकूं नाका. एवरी इयर वेगळे वेगळे प्रोग्राम घेत येतले. तुमी इतलीं वर्सां जाले गोंयचे भर सगळे स्टाफ, सगळे फ्लॅट ओनर, इन्वेस्टर्स,
फ्रेंड सर्कल्स रिलेटिव्स सपोर्ट करता म्हणून आमकां हें मोटिवेशन मेळटा आनी आमी एवरी इयर नवीन कितें तरी घेवन समाजा कडेन लोकां कडेन पावता. सगळ्यांक देव बरें करूं. ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. थँक्यू. पयले सुवातेर आजची म्हाका सगळ्यांक गोकुळ अष्टमीच्या हार्दिक शुभेच्छा दिता हांव. आनी ह्या राजेश सारकर जो आसा व्यक्ती तो म्हजो सामको जवळचो मित्र, लागचो मित्र. आनी तेज्या मदीं जी कृष्ण भक्ती आसा ती म्हाका दिसता सहसा आमकां पळोवंक मेळना, कारण तो एक प्रामाणीक आनी एक मनांच्यान कृष्ण भक्त. त्या खातीर ही गोकुळाष्टम तो वार्षिक कित्येक वर्सांनी साजरी करता आनी हांव न चुकता ह्या गोकुळ अष्टमीक येता. आमी हांगा पळयता तेजी जी वेवस्था तो करता, म्हणजे भक्तगण हांगा येता हांगा आशिर्वाद घेवपाक आनी ह्या गोकुळ अष्टमीक हांगा त्या निमित्तान तेज्या घरान येता. तातूंत तो एक वेवस्थीत पद्दतीन गोकुळ अष्टमी साजरी करता आनी एक हांगा पॉझिटीव वायब्स तुमकां पळोवपाक मेळटा. आमकांय ताजी जाण येता की हांगा पॉझिटीव वायब्स आमकां दिसता. त्या खातीर राजेश सारकर म्हाका दिसता गेली कित्येक वर्सां ही गोकुळ अष्टमी साजरी करता आसतना सुरवातीकच्यान जे ताजे मित्र मंडळी आसली, कालांतरान वर्सान वर्स ते मित्र मंडळी वाडत गेली, पूण ते पयलीं जे मित्र मंडळी आसली तांकां आज पर्यंत तो आमंत्रीत करता आनी ते अवश्य ह्या गोकुळ अष्टमीच्या निमित्तान हांगा राजेश सारकराच्या घरान येता आनी हांगा एक आशिर्वाद घेता आनी एक खंय तरी एक वेगळें वातावरण आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा, जें सहसा गोकुळ अष्टमी येद्या मोठ्या प्रमाणान म्हाका दिसना कोणाच्या घरान साजरी जाता. आमी देवळान साजरी करता, पूण म्हाका दिसता वैयक्तीक कोणाच्या तरी घरान येद्या मोठ्या प्रमाणान येद्या मोठ्या भक्तीन साजरी जाल्ली म्हाका दिसता हांवें तरी खंय पळोवना. आता वातावरण कृष्णमय जालें, वातावरण भक्तिमय जालें, वातावरण संगीतमय जालें, वातावरण मनोहरी जालें. अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम गोपिका वल्लभम. राजदीप रेसिडेन्सीचे वृंदावन जालें. ग्राउंड फ्लोराचेर आशिल्ल्या पार्किंग लॉटाचो कायापलट करून हांगा आयिल्ल्या लोकांची जेवणाची, मनोरंजनाची धरून सगळेच तरेची वेवस्था केल्या. अंदूच्या ह्या कृष्ण जल्माच्या सुवाळ्यात आनीक एक भर म्हळ्यार साई दामोदर घुमट आरती मंडळान कृष्णाचेर काडिल्ल्या सुंदर अशा गिताचें उक्तावण. आवाज देऊया मरे. कृष्णा सुरवातीक धर्मीक विधी, कृष्ण जन्म, आरती प्रसाद, जेवणाचो आस्वाद, मनरिजवणेच्यो कार्यावळी गोकुळ अष्टमीचो दबाजो. मनात राजदीप रेसिडेन्सीन मनयल्ले गोकुळ अष्टमीच्यो यादी आनी काळजांत कृष्ण घेवन लोक आपापल्या घराची वाट धरतात, परत फुडल्या वर्सा येवपाचें थारावन.